जेजू क्रिस्ताय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, खंडी जावन दोन परां चड नियाळ करूंक साध्य ना. जेम येतली तरी थोडो वेळ नियाळ करूंक आमकां आपोवणें. खंडी जावन वांजेल जायते फावटी आयकला. सर उपदेश पैकी वर्तो उपदेश देवाचो मोग सगळ्या काळजान मनान सक्तेन काळजान आनी एकामेकाचो मोग जेजून सर उपदेश सांगता घाललें गरजेचें. कशें समजोवचें थोडो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयल्यान कुर्साचो सांजू हांव कार्मेलीत सांत आमच्या व्हडदीन नवीकरण आदलो तसलो सांत म्हणटा, लर्न टू लव गॉड एज ही डिझायर्स अँड स्टॉप युअर ओन वेज ऑफ एक्टींग. कशें देव आशेता पळय तशें तसो मोग करूंक शिका आनी तुमचेच तो वाटो आहात पळय तसो मोग करचें तो सोडून सोडा. आमी जायते फावटी देवाचो मोग करूंक आशेता हांव, पूण आमी आशिल्ली वाट सारकी घे. कित्याक जायत्यो वाटो आसात. आमी एका रितीन मोग करता देवाचो, हिंदुवांचे आनी करता आनी करता आनी करता. आमच्यात क्रिस्तांव मध्ये कसले वाटो आसात. थोडे फावटी आमी चिंता वाती पेटयल्या देवाक सड्ड म्हणून पसंत. थोडे फावटी आमी चिंता दिंबी गेल्यार देवाक खुशी जाता आनी थोडे फावटी हातू वयर केल्यार आनी फावटी चड बॉब मारल्यार जायते रितीन आमी चिंता. पूण खंयच्यान देवाक पसंद? देवाक पसंद आसचें सोड न्हू, तुका पसंद आसचें तुवें केलें जाल्यार तुका समाधान जायत. सायकोलॉजिकली मनशास्त्र प्रमाणे तुका कितें पसंद जाता तूं चिंताय सगळ्यांक पसंद जालें म्हणून आनी तुका एक तृप्ती मेळात. पूण बेसांव मेळात गे भौशा ना. देखून समजोवची गरज देव कितें आशेता गे म्हणून. पयल्यान जर होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयलें 6व्या अध्यायान आमकां पळोवंक मेळटा. 6व्या वाक्यांत म्हाका जाय दया न्हय बलिदाना. आय वॉन्ट लव नॉट सॅक्रिफायस, नॉलेज ऑफ गॉड नॉट हॉलोकॉस्ट. म्हाका जाय दया, बरेपण एकामेका थंय बरेपणान चला. एकल्याच्या वयर दमसनेन आनी कितें हंकारान तशें चलनाकात. एक दुसरें सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथान 15व्या अध्यायान 22व्या वाक्यांत परत सामुएला मुखांतर देवाचें उतर साऊल रायाक पावचें आसलें. ताणें म्हणलें विधेयपणां देवाक मानता तितलें होमबलियो मानता म्हूण चिंताय. ओबिडियन्स इज ग्रेटर दॅन सॅक्रिफायस. विधेयपण देवाक खाल जावन चलचें, सर्व तुज्या सॅक्रिफायसा वरन वर्तें. तिसऱ्यान जेजून मातेवाच्या वांजलांत 5व्या अध्यायांत सांगचें तीं उतरां. जर तूं बेटवणी करतना तुज्या मोतीक येता, तुज्या विरोध कोणाक कितें आसा म्हणून या राग आसा म्हणून तुजें बलिदान तुजें ऑफरींग कितें बेटवणी आसा ती थंय सोडू वच आनी पयलें राजी आसा. देवाक म्हणटा तें ताचे उपरांत ये आनी बलिदान अर्पी. बऱ्या सामरियागाराच्या वापारींत जेजून दिवची 2 निदर्शनां लेवीत आनी तशेंच आनी एकलो देवाळाक वेसोतो गरजेंत पडलेल्या त्या व्यक्तीक कुमो करनासतना वेतात आनी एक सामरियागार ताच्या गरजेक पावता आनी तो एक बरो सामरियागार आनी निजाकी एकल्याक गरजेक पावचे तसलो व्यक्ती जाता. तशें पळयतना इल्लेशें म्हणी आमकां समजाचें देव कितें निजाकी पसंद करता गे म्हणून. देखून देवाचो मोग करचें म्हळ्यार जायती मागणी सांगची न्हय. देवाचो मोग करचें म्हळ्यार आनी कितें आमी चिंतले बरें चलचें न्हय. देवाचो मोग करचें आमच्या सैमांत जायते फावटी कश्ट, कित्याक देव आमच्या दोळ्यांक दिसना आनी दिसच्या रुपार आसच्या मनशाच्या गरजेक पावचें देवाचो मोग करूंक एक हंत म्हणयत. असो अर्थ न्हय मागण्याक आनी मिसाक आनी वरेसावाक जागो ना म्हणून. पूण जर तें कर हांगा ना तर जायना म्हणलें तसलें सांजू हांवें आनी तशेंच सांत जाकोबी आपल्या बरोवपांत नव्या सोल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटा तीं उतरां. दुसऱ्यान भावनो आनी भयणीनो, आमी जायते कालाबेरेके पळयता बरशिल्ले मिक्स केल्ले. उदक मिक्स करून विकल्यार कळटा गे. इल्लेशें उदक गेल्यार कळचें ना, पूण मुस्त उदक गेल्यार कळटा न्हय गे. मोवाक गोडाचें मेल करून या साखरेचें मेल करून गेल्यार कळटा गे. भौशा कळना. थोडे फावटी कांय फरक नातल्यान कळना. पूण इल्ले ताचे विशय मोवा विशय समजून येयला तें रूच पळयतना आनी तें घालची कशें गळटा तें पळयतना कळटा. नीज फूल आनी प्लास्टिकाच्या फुलाक पळयतना फरक कळटा गे. आतांचे प्लास्टिकाची फुलां इतलीं सोबीत आहात, नीज फुलाच्या गे सोबीत म्हूण दिसतात. आमकां कळचें ना, एका मुसाक सोडल्यार कळटा. भाव आनी भयणी, रियल आनी फेक आमी एकामेकाक फुटोवंक पुरो. देवाक
साध्यत ना. देखून जें कितें नीज आसा तुज्या काळजाची स्तुती कितें नीज आसा तुवें व्हडलीं उतरां वापरचें म्हणून तो ना, व्हडलो ड्रामा करीचेत म्हूण ना, देवाक तें समजता. आनी जायते पटी आमी कितें व्हडलें व्हडलें कातरता, व्हडले व्हडले ड्रामा करता, तें नीजत न्हय, तें फेक. दुदाक उदक भरसिल्यार व्हड न्हय, दुदाक वीख भरसिलें जाल्यार आनी तें तूं पियलोय जाल्यार. भाव आनी भयणी, जायते पटी आमच्या मागण्यांत, आमच्या ओलेसवांत न्हय मात्र फेक आसा, नाका जाल्लें आसा. उदक भरसिल्लें न्हय मात्र वीख भरसिल्लें आसा. आनी ह्या खातीर देवाक आमी जायते पटी बिल्लो दिवचो आसा, तो फारीकपण घेवचो, तो आशिर्वाद दिना, तो शिराप घालता. देवाच्यान आमी शिराप घालचो आसा. कित्याक आमच्या मतीन देव तितलो एक कठोर आनी निश्ठूर जाला, देवाची नीज वळख आमकां मेळोना. भाव आनी भयणी, जत्न म्हण आसा आमी हर एकले आमच्या सैमाच्या फात्याक लागून आमी हर एकले स्वार्थी. आमी कोणूच सांगूंक शकना हांव निस्वार्थपणी निष्कळंक निश्कपटी मोग करता म्हणून कोणी सांगूंक शकना. एक आवयस ती सांगूंक शकना. सकळ मोगां पैकी आवयचो मोग श्रेश्ठ जावंक पुरो, पूण आवयचो मोग ती देवाच्या मोगाक वलायल्या तो कांयच न्हय. हर एकल्या आमच्या मोगांत इल्ले म्हणी सेल्फ इंट्रस्ट, स्वार्थ रोंबोवन आसात हें सत. आनी कितले म्हण सर तो आसा तो संपूर्ण मोग जावंक शकना. आनी देव म्हणटा सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तीन, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या व्यक्तित्वान देवाचो मोग करचो तें ताका जाय. आनी तें एक देवांडींचे आशिर्वाद तें तुज्यान जोडूंक जायना. देखून मागण्यांत देवान करचें एक व्हडलें अजाप जावन आसा. न्हय तुका विविध भासांनी उलोवंक करचें या आनी कितें पवित्र पुस्तक कोट करून दिवची सकत मागण्यांत कुर्साचो सांजो हांव म्हणटा कितें जाता की म्हळ्यार एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट. मागण्यांत तुजें काळीज व्हड जाता, फिजिकल काळीज न्हय, तुजें व्यक्तित्व हेरांक वेंगचें तसलें जाता. तो आनी तो म्हजो दुस्मान, तें दुस्मान, तें तशें, ताका अशें जावं दिनय. हर एकल्याक मोग करचें तसलें, हर एकल्याचो हुस्को धरचें तसलें काळीज तुजें जाता. तें मागण्यांत देवान तुका दिवचें एक आशिर्वाद. जेन्ना म्हण सर तें मेळोना तूं आनी देवाचो मोग करूंक शकनाय म्हणून अर्थ. केन्ना म्हण सर तूं हेरांचेर शिराप घालता, हेरांक तो लायक करना, हेरांचेर आनी कितें शीन उसारताय कितें, तूं आनी देवाच्या लागीं येवनाय म्हणून अर्थ. की तेंगे ड्रामा करनासाय. भाव आनी भयणी, दुबळो आसलो आपूण ग्रेस्त म्हूण दाखोवच्या कितें करता, जावं पुरो भांगार, विविध रितीचे भांगार, आतां मुदयो, चैनी तें पुरो घालून दाखयता. कित्याक आपूण ग्रेस्त म्हूण दाखोवच्या खातीर तें म्हणून नीज ग्रेस्त मनीस तें दाखोवंकूच दाखयना. बुद्धू आपूण बुदवंत म्हूण दाखोवच्या खातीर जायतें उलयता, बडबडटा, सगळ्यांक सांगता अशें तशें म्हणून. नीज बुदवंत मनीस काड उलयना. देखून म्हणचें भरुल्लो कोळसो आवाज करिना. कपाटी आपूण भाग्यवंत म्हूण दाखोवच्या खातीर जायते धार्मीक संगती आचारिता. नीज भाग्यवंत मनशाक त्यो गरज नात. हांवें सांगचें न्ही आमी धार्मीक संगती करूंक नजो पूण जायते पटी मनशाचें कापाटपण धांपूंक मनशान वापरची एक वाट जावन आसा धार्मीकपण. मनशांक आमी फूल करूंक पुरो, देवाक जायना. इंग्लिशान तें सांगणी आसा, वेन यू ट्राय टू इम्प्रेस अपॉन अदर्स that is the exact impression you leave on them. केन्ना तूं हेरांनी तुका मेसवाजे म्हणून प्रयत्न करताय, हेरांनी तुका पळोवन शाबास म्हणून प्रयत्न करताय, तेंच इम्प्रेशन तांचेर सोडताय. वो आमकां मेसवंक प्रयत्न करना आसा म्हणून तुजें नीज सैम न्हय. आनी ह्या खातीर भावा आनी भयणी, पयल्यान आमी हर एकल्याक एक आपोवणें आयच्या वाचपा मुखांतर देव तुजो मोग करूंक सोदता आनी तो मोग करूंक तूं सोडू. एलाव गॉड टू लव यू. तुवें तसो मोग करूंक साध्यत ना पयलें तसो मोग तुवें भोगुल्ल्या शिवाय. अनलेस यू एक्सपिरियन्स, अनलेस यू एक्सेप्ट that you are loved, you cannot love God. Forget about loving him. You will not even acknowledge him. देखून जर तूं देवाक मानताय तर जाल्यार पयल्यान तुवें तसो मोग केला म्हणून अर्थ. देखून पयल्यान आमी कितें करयत, एक ग्रेटफुलनेस, देवा थंय एक दिनवाशी काळीज. कितें बरो म्हजेर देवान आशिर्वाद केल्यात, कितें बरो जावं पूण आमकां जायत्यो संगती आमकां कळीत ना देवान केल्यात म्हणून. कळीत नासतना तो करता. जायते पडे तो क्रेडीट घेवंक आशेना. आमच्या बरेपणा खातीर विविध रितीन करता. देखून बी ग्रेटफूल. बींग ग्रेटफूल इट सेल्फ इज अ ग्रेट प्रेयर. दिनवाशी काळीज तुजें तें आसचें तूं वर्तें मागणें. परत्यान ताका व्हडलें मागणें जायचें म्हणना. देखून जर तुजें तें दिनवासपण ना, कृतज्ञता अर्गाणांतर जाल्यार तुजें कितलें मागणें जाल्यार तें फायद्याचें न्ही. दुसऱ्यान
हेरांच्या विशांत जेन्युइन कन्सर्न, खरो हुस्को हेरां विशांत जावंक पुरो. थोडे पटेन तुका पयशांनी कुमो करून जावचें ना, पूण तासो हुस्को तूं देवा थंय उबार, खतखत्या काळजान उबार. तेन्ना खंडीत जावन तुवें पयशांनी कुमो करच्या की 1000 वंट्यांनी चड कुमो केल्ल्या बरी जाता.